Hallelujah. 8:26. वार्ताकोय तुझ्या राजा बरून पावोय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. गुड मॉर्निंग. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयज देव आपोवण्याचो आयतार, वोकेशन संडे आमी मनयता. आयची मांडावळ करता पॅरिश यूथ. आमच्या सगळ्या तरणाट्यांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक देवाचें आपोवणें तांणी आयकूंक आनी तें बरो जबाब दिवंक आमच्या तरणाट्यांक खेरीत भाशेन देवाची कृपा मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वेलंका स्टेसी कामिलो, लिना नोनीस, लॅरिसा फेर्नांडीस, एल्टन डिकॉस्टा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता वेलंका स्टेसी कामिलो आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर देवान सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन आशिर्वाद घालूंक मागुया. सायबिणीची भेट आयज ह्या कुटुंबांनी जाता. इग्रेजा फ्रेडी फेर्नांडीस, पेंटा जॉन पेरेरा, दाबोली मिलाग्रिस गामा, आसोय दोंगरी मारिया पावलूस, आल्त दाबोली प्रियंका मिरांदा, बिहाइंड नेस्ली जॉन्सन एब्राहम, रेजना मुंदी, कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस, आल्तो चिकाली सिरिल फेर्नांडीस. ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मांयचे भेटेन भरपूर आशिर्वाद पडूंक तांचेय पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी हे मिसाचे भेटेन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आपल्या मोलांत वावरूंक आनी पवित्रतायेची वाट खोलायेन जिवूंक आमच्या मदल्या कांय जाणांक देव खेरीत आपोवणें दिता पाद्री, म्हत्वाची व धर्मीक जिवीत आपणावंक. देव आपोवणेच्या वावरांत आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक खेरी जबाबदारी आसा हें मनान धरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय घेतलात तो म्हणल्यार देव आपोवणेक लावया, परव्याशाची फळां उत्पन्न करुया. आयज साद्या कालाचो 25वो आयतार. आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत देव आपोवण्याक भेटयला तेन्ना आमी सगल्यांनी भोव करून कुटुंबांत आवयन बापायन देव आपोवणेच्या वावराक कान मारून आनी ह्या वरवीं पवित्र सोबेक जायती तें देव आपोवणीक मेलूंक मागुया. तशें आमच्या महाधर्म प्रांतांत देव आपोवणेचो प्रचार करचें खातें आसा डायसिजम ऑफिस फॉर प्रमोशन ऑफ वोकेशन्स. तांचो उगडास करून तांचो वावर फलाबरीत जावंक मागुया. आयच्या दिसा देव आपोवणेचो उत्सव समारंभताना बरोच भर आमी पर्यटनाचो उत्सव मनयतात. जुबली ऑफ वोकेशन्स एंड जुबली ऑफ ट्युरिजम. हे म्हयन्याचे 27वेर विश्व पर्यटनाचो दीस समारंभताना आमच्या मुखार दिशा दवरल्या ती म्हणल्यार पर्यटन आनी थीर बदलणी, ट्युरिजम एंड सस्टेनेबल ट्रान्सफॉर्मेशन. आमच्या महाधर्म प्रांतांत आसलेल्या पर्यटनाच्या केंद्राचो उगडास करूंक सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल ट्युरिजम पर्यटना उद्देशी खरी उदरगत आनी बरेपण सगल्याक मेलूंक आमची मागणी पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान देवाक उबारुया. आनी ह्या देव आपोवण्याच्या आयताराक आमची जण एकल्याची जबाबदारी मानून घेवया.
आनी जायते फावटी देवाच्या उल्याक आमी फावो ते भाशेन जाबाब दिवंक ना देखून बोगसणें मागुया. पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो कुटुंबीक जिविताचेर आटापलोल्या फामिलियारिस कॉन्सोर्सियो ह्या दाखल्यान अशें म्हणटा. कुटुंब जावन आसा देव आपोवण्याचें पाळणें. जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी आमकां आसलेली जबाबदारी देवा आनी पेल्या मुखार खात्रेन पाळून देव आपोवण्याचें बी आमच्या कुटुंबांनी किल्लावंक आमी फाटीं उरल्यान. बोगोस जेजू. सोमया काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. विश्व देव आपोवण्याच्या मागण्या दिसा पाप साहेब फ्रांसिस्कान तरणाट्यांक उलो करून म्हणलें, तरणाट्यांनो, तुमच्या काळजान देवाचो उलो आयकात आनी उदारपणी देवाच्या उल्याक जबाब दियात. जायते फावटी क्रिस्माचो संस्कार घेतोच आमी तरणाटीं देवा सरशिल्लीं आमचेच ओस्तोंगी पयस केल्यात. जेजूचो उलो आयकूंक खोलावंक आनी ताचेर विवेक करून आमी मागण्यांत वेळ काडूंक ना. बोगोस जेजू. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. ह्या वर्सा विश्व पर्यटना दिसा आमचे मुखार ही दिशा आनी हेतू दवरला. पर्यटन आनी थीर बदळणी. आमचे गोंय पर्यटनाचें राज म्हूण पाचारतात आनी पर्यटना उद्देशीं आमच्या राज्यान जायती उदरगत आनी फायदो जाता. पूण पर्यटनाचें नीब घेवन आमच्या गोंयचे भुंयचो दुरुपयोग केला. बोगोस जेजू. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. आनी सर्पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सपुद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका हिंगासता. तुझ्या कोरवय बोला पासोर आमी तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिरी संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमे Gesù Christa, eklos tu povin, eklos tu ishvor, eklos tu Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जी कोण तुमी दुर्बळांक पांयां तोळा मोस्तितात आनी गांवच्या गरिबांक नाच करूंक सोदतात ती तुमी हें आयकात. तुमी म्हणटात, आमचो तांदूळ गोठो विकपाक आमास केन्ना सरतली आनी आमचे गंव विक्रेक घालपाक सोनवार केन्ना सोंपतलो. माप उणें करून आनी मोल चोडून आनी कोटे तागडे फटोवन
आमच्यान दुडू करूंक आनी दुर्बळांक विकती घेवंक जातले आनी वाणाची जोडी दिवन आमी गरिबांक विकती घेवंक शकतले आमी गंवाचें पोळ लेगून विकूंक पावतले तर सर्वेस्पोर जाकोबाच्या अभिमानान असो सोपूत घेता तुमची खंयचीच कर्तुबां हांव केन्नाच विसरचो ना देवाचें उतर हे आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराची वाखाणी करात तो दुर्बळ्यांक वयर काडटा परतून म्हणयात सर्वेस्पराची वाखाणी करात तो दुर्बळ्यांक वयर काडटा सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणी करात सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी करात तो दुर्बळ्यांक वयर काडटा सगळ्या राष्ट्रा वयर सर्वेस्पोर मोळबा वयर ताची मोहिमा सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा आपले उंच सदरेर तो चोडून बसला उंच तावन वडो घालून तो पळयता सर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी करात तो दुर्बळ्यांक वयर काडटा कालत्याक तो धुळींतलो उबारता दुर्बळ्याक शेणांतलो वयर काडटा कुवरां बरोबर ताका जागो दिता आपले परजेच्या कुवरां मदें ताका बसयता जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी करात तो दुर्बळ्यांक वयर काडटा बागेवून पावलून तिमोथाक बरयलोले पयल्या चिटी वेलें वाचप प्रितीच्या सगळे आदीं हांव मागता तें हें समेस्त मनशा खातीर प्रार्थना करात मागणी विनंती आनी दिनासनी स्तुती भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकारां खातीर आमचे पूर्ण भक्तीपणाचें आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी संवस्थायेन जियोवचें पासत हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणाराक मानतात असलें सगल्या मनशांनी सोडवून जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय कित्याक देव एकलोच देवा आनी मनशां मोदेस्तूय एकलोच क्रिस्त जेजू तोय मनीस ताणें समेस्ताचे सोडुणे पासत आपणाकूच बोली कशी समोर पिलो हाची गोवाय ताणें पुरत्या काळार दिली आनी हाचो निरोपी आनी धर्मदूत आनी विदेशा सोरी भावार्थाचो आनी स्वताचो धर्मशास्त्री म्हाका नेमला सोत तें उलयता फोट सांगिना देखून नितोळ मनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद नासतना दादल्यांनी वेता थंय मागणें केलोलें म्हाका जाय देवाचें उतर हें उद्गार Alleluia, 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 alleluia. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचें आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या शिसांक जेजून अशें सांगलें. कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताणें ताका एक मुग्दम आसलो वो ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सरशीं वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें
तुजे विशीं हांव हें आयकता तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुग्दम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुग्दमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो धनी म्हजे कडचें मुग्दमपण काण घेता म्हणटच हांवें आतां कितें करचें? कोणूक म्हाका सोकत ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. बरें, म्हाका मुग्दमपणा वेलो निकळायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दुनयाच्या एकल्या रिणकाऱ्याक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दुनयाक तूं कितलें देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे, बेगीन बस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलें देवो आसाय? ताणें प्रतिपाळ केलो, 100 मापां गंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे आनी 80 बरय. आनी तजवीतेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाड बुद्धीच्या मुग्दमांक दुनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता गोळटना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तजवीतेचीं. तर हांव तुमकां सांगतां, भास्कळपणान जोडिल्ले गिरेस्कायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात, तर तुमकां ती उतरून वचत तेन्ना ते तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतले. जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो, आनी जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खोटो. म्हणटच जरी भास्कळपणान जोडिल्ले गिरेस्कायेन तुमच्यान खात्रेची जावंक जालें ना, तर असल खरी गिरेस्काय तुमकां कोण फाती येतलो? आनी जें तुमचें न्हय तातूंत जर तुमकां पातयेवंक नजो जालें, तर तुमचें खाशाचें तें तुमकां कोण दितलो? खंयच्याच चाकरान दोगा दुनयांची बाराबर चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पांग धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्कायेची चाकरी करूंक जायना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. भुरग्यांनो, आवय बापायनो, संदेशकारांनो, तरणाट्यांनो, आयज देव आपोवण्याचो आयतार. कसलो आयतार? देव आपोवण्याचो. वोकेशन संडे. आनी तुमकां उगडास आसतलो, एवरी इयर वोकेशन संडे जाता तेन्ना कोण येता? ब्रादर येतात आनी आपलें वोकेशन शेअर करतात. आयज ब्रादर नात, पूण आयज वोकेशन संडे. आतां कितें करुया? कोणाचें आयकतलीं आतां? कोणाचें आयकपाक जाय? हांव सांगो म्हजें? बरें. वन्स अपॉन अ टायम इन द इयर 1976 एक धाकटुलो सुपुल्लो भुरगो केपेच्या गांवांत कायतान नाजारेत पेरेरा आनी फिलिपिना कार्दोज हांच्या घरांत जल्मलो. तो 4थो भुरगो आसलो. तेज्या फाटल्यान आनीक एकलो जल्मलो. मागीर 5 जाण सगलीं. कुटुंबांतूच आवयन आनी घरच्यांनी बीं घातलें. तशेंच शेजारी जीं आसलीं तांणीय बीं वाडयलें. आनी सगलीं जाणां ताका, ह्या भुरग्याक धाकटो आसतना तावन फादर 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 म्हणटालीं. नांवच फादर जाल्लें. आनी तें फादर फादर आसलेलें तें मागीर 8व्या वर्गांत पावलो तेन्ना तो सालिगांवचे सिमिनारीन भितर सरलो आनी मागीर सिमिनारीन शिकलो. आनी थिंगा शिकोन जाल्या उपरांत मागीर सेंट झेवियर्स कॉलेजीन फुडलें शिकोवपूय केलें आनी रायतूरचे सिमिनारीन फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी शिकलो. आनी 2004 वर्साक 2004 इयराक पाद्री जालो. आनी आतां चिखलेचे फिरगोजेन पादविगार कसो वावुरता. काणी काबार.
बरी आहा? बरी आहा काणी? बरी ना? कुछ हटके नाही हे बेस्ती वयल्या वयर डायरेक्ट काणी इतली पुरो आयच्या दिसाक. भुरग्यानो, आवय बापायनो, देव आपोवण्याचो आयतार म्हणल्यार तशें ब्रादर नात. थोडे जाल्ले आहात. रायतूरचे सिमनारींतूय भुरगे थोडे जाल्यात आनी पिलारचे सिमनारींतूय बीन भुरगे तरणाटे थोडे जाल्यात. यादनीक जावपाक मुखार सरल्यात ते. देखून आतां आमी आदल्यो स्टोरी आहाय त्यो काडपाक पडल्यो आयच्या दिसाक. देव आपयता. कशे भाशेन आपयता? कशे भाशेन आयकूंक येता? आयज आमोस प्रवाद्याक जरी तर आमी पळयलो पयल्या वाचपान जाल्यार आमोस प्रवाद्याक देवान आपयलोलो. आनी कसो आपयलो? ताची परिस्थिती जी आसली, सिट्युएशन त्या काळाचें, आनी त्या काळाचें सिट्युएशन आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. एक सोशल इनजस्टीस चालू आसली. नाडप कशें, दुसऱ्यांक कशे भाशेन लुटप, आपलें बिजनस करता आसतना हें चालू आसलेलें. भोव करून जे कोण गरीब आसात, दुर्बळ आसात, तांकां चीट दिताले. म्हणजे वावर हे गरीब आहात ते कोत्ताले, वावराडी आहात ते कोत्ताले. पूण फायदो काडपी जे कोण पडले आहात, जांच्या हातान पदवी आसा, ते फायदो काडटाले. बिजनसान जायतीं आडगां मेजर्स जाणा तुमी? तागडी जाणा? तागडी चयल्या सगल्यांनी? तागडी मेजता आसतना जायते भाशेच्यो आयडियाज आसतात पसारकारां कडेन. माप आहा तें देंवोवपाक. असल्योय वस्तू हे जे वेट्स आसात ते बदलून मागीर ते तागड्यो आसा तांकां कितें कितें लावन हे भाशेन लोकांक फटयताले. आनी हें करता आसतना आयचो जो प्रश्न एक आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां मेळ्ळा, आमास केन्ना सोंपतली आनी बेगीन बेगीन आमचो तांदूळ गोठो आमच्यान विकूंक जातलो, विक्रेक घालपाक आमकां मेळटलें, हें रावतालें. सोनवार केन्ना सोंपतलो आनी केन्ना आमी वावराक लागतले आनी आमच्या वावरान आमी कशे भाशेन लुट्टले, हेंय बीन एक चिंतप जाल्लें. सोनवार कित्याक? सोनवारा दिसाक ते काम करिना, कायदो पाळटात जुदेव लोक, एकदम बरें. ते सोनवारा दिसाक काम कशेंच करना, कसलेंय काम तें जावं. पूण हो सोनवार बेगीन काबार जाल्यार पुरो, हो सोनवार बेगीन काबार जाल्यार पुरो, आनी बेगीन बेगीन आमचें काम म्हणजे विकपाचें आनी लुटपाचें बेगीन करूंक मेळ्ळ्यार पुरो, हें मनान रावतालें. आनी देखून देवान आमोस प्रवाद्याक आपयलो, आमोस चल यो, काम दिता, जॉब आहा, जाबाब दी. आनी आमोस आयलो. आनी आमोसान देवाचो संदेश ही सोशल इनजस्टीस जी जाता आनी जे कोणी सोशल इनजस्टीस करतात तांकां उक्त्यापणान सांगलें. आपोवणें देवाचें प्रवादी जावंक आमोस प्रवाद्यान मानून घेतलें, गेलो आनी संदेश दिलो. भुरग्यांनो, आयज दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो तिमोथाक चीट बरोवन बऱ्योचश्यो वस्तू सांगता. आनी कसल्यो त्यो? एकामेका पासत मागणें करपाक, विनंतीचें मागणें, दिनवासणेचें मागणें, हे मागणें एकामेका पासत करून एकामेकाक वयर काडूंक. तुमी मागतात? तुमी मागतात दुसऱ्या पासत? म्हजे पासत कितलीं जाणां मागता हात वयर काडचे? भुरगीं 5 विगारा पासत कितलीं जाणां मागता तुमी? जाणटीं आहा तीं मागता दिसता. व्हडलीं बीन मागनाय कोणू? मागता जाल्यार हात वयर काडपाक जाय. देव बरें करूं, थोडीं जाणां तरी मागता. थोड्यांनी मिसांय भेटयल्लीं आहा आमचे पासत. मागणें करप एकदम गरजेचें. म्हजे पासत मागपाक सोंपें. तुमच्या गांवच्या भुरग्यां पासत कितलीं जाणां मागता? ह्या भुरग्यां पासत तांकां देवान पाद्री जावपाक आपयल्यार पुरो, माद्री जावपाक आपयल्यार पुरो म्हण कितलीं जाणां मागतात? आतां हात वयर काडात चोया मातशें. थोडीं जाणां मागतात. आयज कळ्ळें कित्याक आमकां आजून पासून देव आपोवणी मेळना. वोकेशन संडे एवरी इयर एक बरोसो बोर्ड येता, एक आख्खो चार्ट येता. आख्ख्या गोंयांत कितले सिमिनारिस्ट खंयच्या गांवचे आसात ते. आमी मारूंक ना हेजेर. मागीर ते नोटीस बोर्डार घालता. आमी नोटीस बोर्डार घालूंक ना, लिपोवन दवरलां. कित्याक तें सांग. आमी नोटीस बोर्डार घालूंक ना, तें येयल्लें आहा लिस्ट.
पूण आमी घालूंक ना. कित्याक तें सांग. नांवूच ना, आमचें नांवूच ना चिखलेचें. झिरो आहा, देखून नांवूच ना. झिरोची खबर सोड. लॉज अशी दिसली घालपाक, देखून घालूंकूच ना. पोस्टरूच घालूंक ना. भाव भयणीनो, कित्याक गाय ना आजून पासून? आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू ह्या मुगदमाची खबर करता. मुगदम म्हणल्यार मॅनेजर, आनी मॅनेजर आहा तेणें मॅनेज करपाक जाय. मॅनेजर जर तर आडगां कोत्ता जाल्यार तेजेर कोणें कंप्लेन केलें आनी तो सांपडलो, ताका काडलो. दूख न्हू काडीत जाल्यार. चिखलेचे फिरगोजेचो मॅनेजर कोण? चिखलेचे फिरगोजेचो मॅनेजर कोण? कोण मॅनेज करता तुमची फिगर्स? फादर बॉलमॅक्सू. सो आतां समज आयज देव येयलो हें घेवपाक, हिशोब घेवपाक येयलो, कोणें तरी कंप्लेन केलें देवाक डायरेक्ट, आनी हिशोब घेतलो, आनी आयच्या दिसाची खबर आपोवण्याची. आपोवणी ना मरे. कितें केलां? तुजेर फिर्याद येयल्या जाल्यार कितें जातलें? कोणाचेर येतलें? म्हजेरूच येतलें, मॅनेजराचेर येतलें. देव धरतलो आनी सारको मार घालतलो. तुवें तुजें काम सारकें करूंक ना. 7 वर्सां जालीं, कितें केलां? कितें दिवपाचो जबाब? हांव त्या मुगदमा भाशेन चिंततलो मागीर. आतां कितें करपाचें? आतां घडये म्हाका देव निखळायतलो हिंगाचो. एक्चुली 7 वर्सां जालीं, निखळायल्यार प्रॉब्लम ना, पूण हें काम जावंक ना. आतां कितें करपाचें? हांव ह्या मुगदमा भाशेन चिंततलो आनी बोट काडटलो आनी त्या वाटेन उडयतलो, तुमचे वाटेन. पाप साहेब पियू धावो आहलो आनी तो गरीब गराब्यान जल्मलो. तेजी आवय सादी सारकी, बरो वावर करून, लोकांच्या आयदनां घासून, लोकांगेर काम करून तिणें आपल्या पुताक सिमनारीन शिकयलो. तो व्हडलो जालो, पाद्री जालो. पाद्री जायन तेणें जायतो बरो बरो वावर केलो. ताका मागीर बिस्प जावपाक विचून काडलो आनी तो बिस्प जालो. आनी बिस्प जाल्या उपरांत आपल्या बोटाची मुदी खंय घेवन आवयशीं गेलो आनी मांयक सांगलें, मांय म्हाका बिस्पाची मुदी मेळ्ळ्या, उमो घे. मांयक दिली. मांय उमो घे. आनी तेन्ना मांयन म्हणलें, बाबा तुका बिस्पाची मुदी मेळ्ळ्या, ती ही म्हजे काजाराचे मुदयेक लागून मेळ्ळ्या. जरी तर ही म्हजी काजाराची मुदी ना जाल्यार तुका आयज बिस्पाची मुदी मेळपाची न्हू. सारकें खबर? सारकें न्हू? बरें जाल्यार सगल्यान व्हडलें आपोवणें खंयचें? आतां प्रश्न, क्वेश्चन आन्सर. वीच इज द ग्रेटेस्ट वोकेशन अकॉर्डिंग टू यू? तुमकां कितें दिसता? सगल्यान व्हडलें आपोवणें खंयचें? आपको समझ रहा है ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? सगली आपोवणी जी आहा, देव आपोवणी आहा, तितून सगल्याहून व्हरतें आपोवणें तुमचे वरवीं, अकॉर्डिंग टू यू खंयचें सगल्याहून व्हरतें? मॅरेज. सगल्याहून व्हरतें मॅरेज. काजार जालें ती मॅरेज म्हणटली. मागीर भुरगीं, मादरहूड. म्हजी काजाराची मुदी बाबा नासली जाल्यार तुका बिस्पाची मुदी मेळची नासली. मादरहूड, ग्रेटेस्ट वोकेशन. आनी खंयची? नो वर्ड्स. हांव सांगो, म्हजें सांगो. कोण तरी मादरहूड म्हणल्यार ती मादर आसतली आनी जे कोणें काजाराचें म्हणल्यार ती काजारी आसतली शुअर. आय ऑल्सो हॅव टू डिफेंड माय वोकेशन. म्हाका दिसता, खात्रेन दिसता, आय एम कन्विन्स्ड, सगल्याहून व्हरतें आपोवणें जें देवान दिल्लें आसा तें देवाच्या पुताक ह्या संवसारान, ह्या साद्या उंड्यान आजीर करूंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक. देवाच्या पुताक ह्या संवसारान, ह्या साद्या उंड्या सोऱ्यान आजीर करूंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक.
कोणाच्यान जाता करपाक? याज्ञिकाच्यान जाता, फकत याज्ञिकाच्यान जाता. तुमच्या मदल्या कोणाच्यान जाता? जेजूक आजीर करपाक, खरेपणी आजीर करपाक. हो उंडो सादो हांवें तुमकां दिलो आनी सांगलें हितून जेजूक हाड म्हण. जाता कोणाच्यान? आनी ह्या पासत खात्रेन हांव म्हणटा सगळ्याहून व्हरतें. जरूय आवयचें आपोवणें एकदम गरजेचें, काजाराचें आपोवणें एकदम गरजेचें. ती जरी तर नासलीं जाल्यार हांव हिंगा आसचो नासलो. पूण तरी आसतना ह्या सगळ्या आपोवण्यांत हें हातयारां घेवन व्हरतें आपोवणें म्हाका आयज याज्ञिकाचें आपोवणें. कित्याक खुद देवाक ह्या आल्ताराचेर आजीर करूंक फकत ह्या माखलोल्या हातांक पदवी आसा, दुसऱ्यांक कोणाक ना. देखून हें आपोवणें म्हाका दिसता सगळ्याहून व्हरतें आपोवणें. खरें जेजू येता हितून? डू यू बिलीव? येवं ना अजून, कॉन्सक्रेशन जावं ना, दिवं ना तुमकां. पूण हितून खरो जेजू येता? येस? हाव मेनी ऑफ यू फील येस? फरें येस जाल्यार फोर्सान म्हणटात. फरें येता जेजू हितून? खरो जिवो जेजू? डू यू बिलीव दॅट? एवरी वेनिसडे आय डोंट सी दॅट. एवरी वेनिसडे भोव पवित्र एकूच पावटी सांजेच्या वेळार आनी शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जाता. आमचे लागीं प्रेयर रूम ना, ब्लेसेड सॅक्रमेंट चॅपल आमचे लागीं ना हिंगा. पूण एक सुमनाक एक पावटी सांजेच्या वेळार बुधवारा दिसाक भोव थोडीं जाणां आसता. आनी येस म्हणटा तें खरें व्हडल्यान आयकूंक येता. इफ इट कन्वर्ट्स इनटू खरेंच जेजू हिंगा येता, हांव ताका मेळपाक येता, जाल्यार आय कूड बिलीव दॅट यू आर ट्रू इन युअर आन्सर. नाजाल्यार तुमी बेश्टे पोक्यो फोटाश्यो मारतात हिंगा फादराक सांगपाक, दाखोवपाक दॅट यू नो एंड यू बिलीव इन दॅट कॅटिकिजम दॅट यू आर थॉट, बट यू डोंट लीव दॅट कॅटिकिजम. भाव भयणीनो, जरी तर आमकां आपोवणें दिल्लें आसा आनी आवय बापायनो, डू यू बिलीव खरेंच ह्या याज्ञिकाच्यान, ह्या बेस्त्या साद्या उंड्यान खऱ्या जिव्या देवाक हाडूंक जाता म्हूण? आवय बापूय, डू यू बिलीव? आवय जाबाब दिवपा भिताय आतां. हांव कांय म्हणपा ना, खरें कांय म्हणपा ना. डू यू बिलीव? येस. डू यू बिलीव की ही पदवी फकत ह्या आपोवण्यांत, याज्ञिकाच्या आपोवण्यांत आसा म्हणून? डू यू बिलीव? तुमच्या घरांत चेडे आहा जाल्यार धाडा तांकां. तुमच्या घरांत चेडे आहा, धाडात तांकां. हें व्हरत्या आपोवण्यांक जाप दिवपाक. आनी जेन्ना आमचे फिरगोजीन 400 वर्सांची समोरमणी, 400 वर्सांचो आमचो भावार्थ काय बरो. पूण ह्या 400 वर्सांच्या भावार्थान आमी आमचें लिस्ट सोदूंक भोंवता. पाद्री कितले आहा? मेळोच ना. लिस्टाचेर पाद्री मेळोच ना. आमच्या गांवचे, चिखलेच्या गांवचे कितले आसात? ना. 400 वर्सां कितें केलें काय आमी? भावार्थ खंय वाडलो काय? आनी हो भावार्थ वाडला ते खंय दिसती पडटा काय आमकां? चिंतपाक पडलेलो. तुमी घडये चिंतता आसतलीं, थोडीं जाणां घडये चिंतना आसतलीं. आसूं, क्या फरक पडटा हे? जाय जाल्यार जावं दिया, ना जाल्यार नाका. चॉयस आहा. म्हजें आपोवणें म्हज्या कुटुंबान सुरू जाल्लें, म्हज्या आवय बापायक लागून, म्हज्या भाव भयणां बराबर आनी म्हज्या शेजाऱ्यां बराबर. शेजारी म्हणल्यार समुदाय. थंय म्हजें आपोवणें सुरू जाल्लें आनी आयज हांव एक याज्ञीक कसो म्हजो वावर करता, मोगान करता, आपुरबायेन करता. तुमकां जरी तर आपोवणी जाय जाल्यार तुमच्या कुटुंबान सुरू जावपाक जाय. देखून जेन्ना म्हाका देव विचारतलो आनी हाडटलो मुग्धमपणाचो हिशोब दी, हांवें म्हणलां हांव तुमकां बोट दाखयतलो. हांव सांगतलो देवाक, देवा हांवें सांगलोलें हांकां 7 वर्सां साहेबा सांगून सांगून जार जालो, आजून कोण वचना. हांव तुमकां बोट दाखयतलो. म्हाका एक पडटलो तो पडटलो पेट, पूण म्हजे बराबर तुमकांय सगल्यांक पडटलें. हांव साल्वार जावपाक जाय जाल्यार तुमच्या हातान आसा. कित्याक भुरगीं मुकोडे ना. भुरगीं मुकोडे ना ताका तयार करपाक, सिमनारीन धाडपाक. भुरगीं तुमकोडे आहा. म्हणटच म्हाका जरी तर ह्या मुग्धमपणान देव जरी तर शाबासकी दितलो,
तुमचेर दल्ललें आसा आनी म्हाका मेळ्ळी जरी तर ती शाबासकी पादविगार कसो जाल्यार ती तुमची शाबासकी, तुमच्या कुटुंबाची शाबासकी, आमच्या फेरगोजेच्या कुटुंबाची शाबासकी. देखून कुटुंबांनी मागणें करचें, जे भाशेन दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलून तिमोथाक सांगलां मागात. आनी मागता आसतना दोन भाशेन मागणें. एक विनंतीचें माग देवा लागीं, तुज्या कुटुंबान, तुज्या शेजाऱ्याक, तुज्या समुदायान भुरगे आसात, माग देवा लागीं ह्या देव आपोवण्याक. चेड्यांक तशेंच चेडवांक याज्ञीक आनी मोटवाशी जिविताक वेंग मारपाक मागात तेंचे पासत. आनी जो बरो वावर याज्ञीक, माद्री भयणी, मोटवाशी जिवितान आसलेलीं करतात ताचे पासत देवाक आर्गां दियात. तांचे कडली जे तुमकां बरेपणां मेळ्ळेलीं आसा, जी सेवा मेळ्ळेली आसा तांचे वरवीं, ताचे पासत देवाक आर्गां दियात. आनी तेन्ना आमच्याय कुटुंबांनी देव आपोवणी उत्पन्न जातली आनी आमी बरीं फळां दिवंक पावतले. हीच कृपा आमकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सुरपदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निखेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचवें मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी, सगळ्या याज्ञिकांनी आनी धार्मिकांनी सदांकाल सोम्याच्या एकवटान जियेवन आपणाक फावो जालोले श्रेश्ठ देवीक आपोवणें दिसाच्या दिसा थिरावंक देवा लागीं मागुया. तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान आसलोलो वावर देवाचे एक आपोवणें आनी स्वतान वावुरपाची जबाबदारी म्हूण वळखून समाजांत उदरगतीची पावलां मारूंक आनी भोव करून गोंय पर्यटना उद्देशी गोंयान बरेपण निर्माण करूंक भारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय. ही मागणी आय. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक देवाची येवजण विचून काडूंक फावो तें मार्गदर्शन दिवंक आनी तांच्या शेगोणी जिविता उद्देशी जायत्या आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकून याज्ञिकी, मोतवाशी आनी धार्मीक जिविताक वेंग मारूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या गोंयच्या म्हादोम प्रांतान देव आपोवण्याचो प्रोत्सार करतल्या खात्याचो वावर डायसिजन ऑफिस फॉर प्रमोशन ऑफ वोकेशन्स सुफळ जावंक आनी आमी सगल्यांनी देव आपोवण्याच्या वावराक तेंको दिवन जायती देव आपोवणी पवित्र सभेक मेळूंक देवा लागीं मागुया.
दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दोयाळ बापा ही मागणी आय आमच्या गोंयच्या म्हादोम प्रांतान पर्यटना खातीर वावुरतले एक जबाबदारेचें खातें आसा सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल ट्युरिजम. ह्या खात्यांत वावुरतल्या यादनिकांक मोतवाशांक आनी लौकीक भाव भयणांक देवाची जाणवाय मागतना तांच्या वावरा उद्देशी गोंय पर्यटनाक नवी दिशा मेळूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दोयाळ बापा ही मागणी आय. आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन क्रिएट जाल्लें आसा. गुंडागिरी मुखार चल्लेली आसा. जे कोण एक्टिविस्ट आसात तांकां एटॅक जावपाक लागलेलो आसा. रामा काणकोणकर ह्या एक्टिविस्टा पासत आमी मागुया. आनी तेच बरोबर जे कोण ताचे जबाबदार आसात भोव करून फाटल्यान मास्टर मायंड जावन जे ह्यो दादागिरी चलयतात ते नितीक सांपडूंक आयज जेन्ना आमी समाजीक नितीचो उगडास केला ते सगळे नितीक सांपडूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दोयाळ बापा ही मागणी आय. ओगीच रावन तुझी खासगी मागणी देवा मुखार दवर. भोव करून देव आपोवण्यांक जाबाब दिवंक कुरपा माग. व तुज्या मनान कोणूय आसा हो उमको भुरगो उमकें भुरगें देव आपोवण्यांक उपकारता जाल्यार माग तेजे पासत. सर्गीच्या बापा आयच्या दिसाक ह्या देव आपोवण्याच्या आयताराक आमकां सगल्यांक तूं मागणें करूंक आनीक आमचो जबाब तुज्या आपोवण्यांक दिवंक उलो मारताय. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुज्या उल्याक जाप दिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं पेटोनिंग आमी गाण घेवया. C24 पेज 38. तुझ्या उदाहरणांत आमकां शिष्य रोजगार तुझ्या उदाहरणांत आमकां दाखवल्या. म्हज्या भावा भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं.
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या ओसोक्त विनाशी स्वयंबाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची, तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दलबार संतोसान बरोन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर सर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. भुरग्यांनो आनी वाडलेल्यांनो, खेरीत वेळ तो श्रेश्ठ वेळ जेन्ना याज्ञिकाचे माखणे वरवीं माखलेल्या हातां वरवीं हो सादो उंडो आनी हो दाखांचो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. देव आतां ह्या जाग्यार येता. ही घडी ती. ह्या पासत सगळीं आमी बरे भाशेन भक्तीन वांटो घेवया आनी जेजू ह्या आल्ताराचेर येता तो अणभवुया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोर गुटुया. जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. आमची सोड
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देव आपोवणी किल्लावया आनी बरी फळां भोगुया. बाबडीनो आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी किल्लावंक आनी आमच्या फिरगोजींतल्या जायत्या तरणाट्यांनी देव आपोवण्यांक खान मारूंक फुडें सरूंक देवाची कृपा मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोमियाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची कापूस हो. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान प्रार्थुया
सुर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या असोगतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी अशें बसुया. आयज साद्या काळाचो 25वो आयतार आनी देव आपोवण्याचो आयतार आमी मनयला. हाची मांडावळ केल्या आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांनी. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या आयताराक इगोर्चेन दान जालें 26,650 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,780 रुपया. सगळे मेळून 28,650 रुपया. फुडलो आयतार साद्या काळाचो 26वो आयतार. पयले मीस 7:45 वाजता मांडावळ करूंक मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मंदी. दुसरे मीस 8:30 वाजता दोतोनीचीं भुरगीं. भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जंय खरो जिवो जेजू आजीर जाता. बुधवारा दिसाक सांजेच्या 6:30 वाजता 1 वरभर आनी शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता अर्दें वर. त्या उपरांत मिसाची भेट. येवन जेजूक मेळात. जेजू बराबर वेळ सारात. भुरग्यांनी तरणाट्यांनी येवंक आवय बापायनी तांकां शिकोवचें. दर शेनवाराक आमच्या वेदी सेवकांची जमात सगल्या दोतोनीच्या भुरग्यांक आनीक एक फावटी उलो. तुमचे मदलो कोणूय जरी तर आजून उरला, आजून पासून ह्या ऑल्टर सर्वर्स एसोसिएशनान भितर सरूंक ना जाल्यार तुमी भितर सरचें. शेनवारा दिसाक 5 वाजता आमची जमात जाता. कालच्या दिसाक आमच्या 400 वर्सांच्या समोरमणेचो सॅक्टर वायज निमाणो कार्यक्रम आसोय सॅक्टरान घडोवन हाडलो. तांकां आमची शाबासकी. आनी जितलीं जाणां तुमी कालच्या दिसाक येयलीं वेळ काडून, गांव जाला जाणटो हो शो पळोवपाक तशेंच हो संदेश घेवपाक म्हादेई न्हंयचे वाटेन, तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आयज वोकेशन संडे आनी आमचे फिरगोजेन सिस्टर आयिल्ली आसा. ती आयज वोकेशन शेअर करपाक येवंक ना, पूण आयज आमचे लागीं टिकेटी शेअर करपाक आयल्या. गेम चेंजर हें प्रेजेंटेशन सिस्टर्स हांणी घडोवन हाडलेलो हो ड्रामा, हो तियात्र 30 तारखेर सप्टेंबराचेर रवींद्र भवन वास्को हांगासर जातलो. 2 शो, एक 3 वाजता आनी एक 7 वाजता. तुमकां टिकेटी हाडलेल्यो आसात त्यो तुमी सिस्टरी लागीं घेवच्यो आतां मिस जाल्या उपरांत. तुमच्या पादविगाराकूय धाकटोसो रोल सिस्टरींनी दिला तियात्रान, तोय तुमी पळोवपाक येवचें. वास्को लायट हावस कळोवंक लायता. लायट हावस स्टोर इज रिओपन. जो बंद आसलेलो तो आतां चालू जाता. सोमाराक ते शेनवाराक सकाळीं 9 वाजता ते 7 वाजता. कसलेय रिलिजियस आयटम्स तुमकां घेवपाक जाय ते थंयसर आसतले. किरितमिसां ह्या सुमानान 22 तारखेर 7 वाजता जोआना आना मारिया मिरांदा दुसऱ्या वर्साचे मीस. 8 वाजता वालेंत सोजा म्हयन्यांचो उगडास. 23 तारखेर 7 वाजता क्रिस्तिना बार्बोजा तिसऱ्या वर्साचो उगडास. समुदायाची जमाती आयज सेंट इग्नेशियस दे लॉयला समुदाय एलिगांजा एडवर्ड डिसोजा हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता आनी पेंटा फोंडये समुदाय विली दाकोस्ता हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. तुमच्या उदारपणान इगोर्चेक दान दिलां एका बऱ्या देखणारान 5,000 रुपया आनी गूड सॅमरिटन फंड हाका 1,000 रुपया. तुमच्या उदारपणाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F21 page number 95.
वाडान संवसाराक आमी वचूंक जाय.